नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश प्रमाणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। गोंयचो 2024 ते 25 वर्साचो अर्थसंकल्प 8 फेब्रुवारीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली माहिती। उपप्रश्न दियात वाडोवन 5 वर्साचो न्हय जाल्यार 15 वर्साचो दियात डेटा, विरोधकांची मागणी। दर्यादेग वाठारांतल्या बेकायदेशीर घडणुकांचेर आळाबंद हाडपा खातीर पर्यटन खात्यान केले बीच विजील ॲपाचें लोकार्पण। ह्यान फुडें ॲपा वयल्यान करात कागाळी, सांगता मंत्री रोहन खंवटे। मार्दोळच्या फुलाकारांचेर काळ, जायांच्या फुलाच्या मळ्याक परतून एक फावट लागलो उजो, मुद्दाम जावन कोणी तरी लायला उजो, फुलाकारांचो आरोप। गांव मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडिना तो मेरेन मायनिंगाक आमचो खर विरोध, मुळगांवकारांनी दिली शिटकावणी। मुरगांवां वाडपी कोळशाचें प्रदूषण आनी हळशिकावण्या वासाचो विशय आमदार संकल्प आमोणकारान जिल्लो अधिकाऱ्याच्या घातलो कानार। नेमको वास येता तरी कसो ते सोदून काडपा खातीर जिल्लो अधिकाऱ्यान एमपीटी, अदानी आनी JSWDक दिल्या सुचोवणी। आनी आतां खबरो विस्तारात। गोंयचो 2024 ते 25 वर्साचो अर्थसंकल्प 8 फेब्रुवारीक मांडटले अशी माहिती BSC मिटिंगे उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। ह्यान पयलीं 6 फेब्रुवारीक अर्थसंकल्प मांडपाचें थारिल्लें, मात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या गोंय भेटीच्या फाटभुंयेर ह्या वेळापत्रकांत बदल केलेलो आसा। डेट 8 तारखे दिसते। रिक्वेस्ट होती रस्ते कित्याक करपाक आयज BSC मिटींग जी आसा ती नॉर्मली विधानसभेचे सत्र सुरू जावचे पयलीं जो सरकारान जो बिझनेस आमचे समोर दवरला विधानसभेत ताका मान्यता दिवप आनी ते सर्वपक्षी सगळ्या डिस्कशन जावपाचें। म्हणजे आज म्हाका आज सगळ्या विशयाचेर म्हणजे 2 तारखेच्यान सुरू जातली। 2 तारखेच्यान ह्या वर्सांतलें पयलें सत्र आशिल्ल्या कारणान गव्हर्नर एड्रेस करतलो आनी त्या नंतर सप्लिमेंटरी जो डिमांड आसा त्या वेळेर तो प्रेजेंट करतलो आनी 8 तारखेर मुख्यमंत्री आपलो बजेट मांडटलो आनी मध्यंतरीक असं एक जालें की 6 तारखेक पंतप्रधान येता गोंयांत, त्यामुळे 6 तारखेचो जो बजेट सेशनाचो दीस आसा न्ही तो शिफ्ट करून आमी 10 तारखेर करता। सो त्या दिसा बिझनेस आसना। ओके, अशा तरेचें डिस्कशन हेल्दी डिस्कशन जालें। म्हणजे सादारणशे स्टार क्वेश्चन जे आसा न्ही 318 सुमार क्वेश्चन आसा, आन्सर आसात। बाकीचे डिस्कशन हे नॉर्मल जशें जातले। म्हणजे एक आजच्या काँग्रेस पूर्ण म्हणजे जे ताणें विशय अपोजिशनान दवरले, अपोजिशन लिडर विजय सरदेसाई आनी सगळ्या खेळीमेळीच्या वातावरणान आजचे बिझनेस सेक्रेटरी कमिटी मिटींग जाली। विधानसभा अधिवेशनात विरोधकांक उपप्रश्न वाडोवन दिवचे तशेंच जो डेटा दितात तो 15 वर्साचो दिवचो अशी मागणी विरोधकांनी विधानसभा कामकाज सल्लोगार समितीचे बसकेत केली। विधानसभेच्या फाटभुंयेर ब्रेस्तारा कामकाज सल्लागार समितीची बसका जाली। हे बसकेक विरोधकांनी कांय म्हत्वाच्यो मागणी केल्यो। हातूंत उपप्रश्न वाडोवन दिवपा बराबर 15 वर्सांचो डेटा दिवपी मागणेचो आस्पाव आसा। ताजे फुडें आमी ओपोजिशनान आमकां सांगिल्लें आसा की आमकां जे लिमीट केलें 15 अबस्ट्रॅक्ट आशिल्ले ते 25 करचे आनी जे 5 वर्सांनी मेरेन इन्फॉर्मेशन दितले ताजे फुडें कित्याक दिना ते 15 वर्सांनी करचे। आमकां दिसता अशें की आतां हे नवे काँग्रेसींतल्यान जे BJPन आयले, फॉर एग्जाम्पल दिगंबर कामत असल्यांक साल्वार करपा खातीर हें इन्फॉर्मेशन 5 वर्सां मेरेन लिमीट केलां अशें दिसता। नाजाल्यार सरकारान कित्याक येवन घेवचें? RTIचेर तुका चड बरें इन्फॉर्मेशन मेळटा। सो लोकप्रतिनिधी जावन साहजीक आसा की आमकां वी वॉन्ट इन्फॉर्मेशन एंड दॅट इन्फॉर्मेशन वी यूज टू help government make good policies.
मेक गुड लॉज. 2-3 वस्तू आमी सांगल्या की 48 hours पयलीं क्वेश्चन येवपाक जाय आनी जर येना जाल्यार हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शूड बी टेकन इन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आनी ताच्या खातीर चीफ सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या. हें एक जालें. दुसरें जें इलेक्शन जाता तें क्लियर आसपाक जाय. इलेक्शन अशें कशें येता आनी क्वेश्चन 48 hours पयलीं पावना. दुसरें म्हणटा तें 5 वर्सांचें इन्फॉर्मेशन 15 वर्सां भितर करचें आनी 15 क्वेश्चन जे अनस्टर्ड आहा ते 25 करचे. हो आमचो डिमांड. सो BJP आपल्या हड्ड्यार कित्याक घेता काँग्रेसीचो पेज? हो म्हजो प्रश्न. आतां काँग्रेसीन वायट केल्लें म्हण तुमकां हाडिल्लें 2012 म्हणजे परिवर्तन 21 सीट आयिल्ले. पण तुमी तांकां साल्वार करपाक तुमच्या हड्ड्यार कित्याक घेता हें? दिवंक विचारू न्ही मरे क्वेश्चन कोणाक विचारपाचो आहा तो. आनी इन एनी केस तूं म्हणटा वी आर नॉट युनायटेड जाल्यार आनी भितात कित्याक तर कोणाक भितात अशें न्ही तें. असेंब्लीचो बिझनेस जावपाक जाय. दॅट इज वॉट वी डिसायड. जे CMान म्हाका दिसता एक स्टेटमेंट केल्लो फ्यू डेज बॅक, अबाउट अ मंथ बॅक, दॅट द ड्युरेशन ऑफ days will be decided by BSE. That doesn't happen. It is the business that we decide. The government decides on the duration of the days. So in the BSE, we spoke on several points. There was a letter of dissent in which we spoke about जे 5 वर्सां डेटा जो आमकां मेळपाक जाय, जे हो सरकार दिता in the form of assembly questions, that has to be extended. RTI activists also get several years more than the MLAs. Number 2, the 5 sub-question hai. The sub-questions also they have limited. Why? That has to be increased. स्कॅन करता आसतना तो पेज पोत्ताय ते पेज पोत्ता आसतना एक पेज टर्न जाल म्हणटरी तो स्कॅनर तुगे एक पेज कातरता. सो हाफ द इन्फॉर्मेशन स्कॅनिंग सारकें जायना. सो हे पॉयंट आउट केलो स्कॅन करता इन्फॉर्मेशन सारकें दियाय. इन्फॉर्मेशन जी झेरॉक्स मान जे जो डिपार्टमेंट दिता ते झेरॉक्स तेगे सारकें आसनाय. सो ती क्लॅरिटी आसना. हे सगळे पॉयंट आउट केला आनी दॅट दे शूड टेक एक्शन अगेन्स्ट दोज ऑफिसर्स हू आर नॉट एबल टू गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन. आनी कितलेशे आन्सर दिवं न्हय गेले ते फाटी. ते आन्सर दिवं न्हय तेजे हांव जाल्यार मुगे लिस्ट कोण दितलो म्हाका गेले ते फाटी आन्सर दिवं न्हय तेजे ते आतां येवपा जाय. हे आन्सर येवपा जाय. दुसऱ्या आमदारांनी उलयले, मेंबर्सान उलयले. सो हे सगळें तेंगेलें तारयार कोण ना आनी हे फकत सांगपाच्यो खबरो पूण हे सगळे एडमिनिस्ट्रेटीव पॉयंट्स आयज सांगलो आहे आनी वी वील मेक शुअर दॅट वी गेट द करेक्ट रिप्लायज. दुसरें म्हणटाय ते 15 अनस्टार क्वेश्चन आसताय. आतां पयलीं कितें जातालें 15 years डेटा मागताले, 15 years 10 years. आतां 15 years मागता जाल्यार 3 क्वेश्चन गांठ पडले ते 5 वर्सां 5 वर्सां 5 वर्सां. सो स्टार क्वेश्चन पयलीं एक स्टार अनस्टार क्वेश्चनाचे 15 वर्सां डेटा मेळटा. तो आतां 3 अनस्टार क्वेश्चन गांठ पडली 15 वर्सां डेटा मेळटा जाल्यार 20 वर्सांक जाय जाल्यार तुका 4 गांठ पडली. सो ती 15 आहाय ती 25 करपाक 30 करपाक अनस्टार क्वेश्चनां हेंय मेंबरान घायलेलें मुखार. सो तांकां ते भिदाय न्ही तांकां आनी इतली डेटा तांकां दिली जाल्यार ते म्हणटाय ऑलरेडी मेळटा. एक विशय म्हणटा पळय पयलो म्हणजे जे क्वेश्चन्स आमी डिस्कस केल्ले लास्ट टायम ऑपोजिशन सगळे MLA आसले आनी सगळे MLA वांगडा आमचे डिस्कशन जालें. त्या डिस्कशनान एक क्लियर आसलें की सगळे जे जॉयंटली क्वेश्चन्स घालतले म्हणून आतां कोणान घालूंक ना घातलेले ना तेंच्यांनी आन्सर करपाक जाय. मात आमी 5 जाणांनी जे क्वेश्चन्स आसा ते जॉयंटली घातलेले. आमकां ऑपोजिशन लिडरान डायरेक्शन दिलें. तेणें सांगलें की अमके क्वेश्चन घालुया. आमी डिस्कशन केलें तेजेर आनी ते क्वेश्चन आमी घातलेले कित्याक जॉयंटली आमी चिंतलें की गोंया खातीर आमचे जे क्वेश्चन्स आसा ते क्लियर कट आन्सर येवपाक जाय आनी आमी तेजेर उलयतले म्हणून. तशेंच आतां BSE मिटींग आतां जाली आनी ते मिटींग ऑपोजिशन लिडरान आनी आमचो कलीग MLAनी सांगलेलें आसा. हांव मुद्दमून सांगपाक सोदता गेले ते असेंब्ली सेशनान जी आमी क्वेश्चनां घातलेली व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन स्टार LQs आसा ते स्टार LQजांक पासून जो आन्सर्स आसा ते आन्सर सारके येवंक ना. आयज आमी ते पॉयंट आवट केल्लें आसा. पयलो म्हणजे तुमकां सांगपाक सोदता आनी म्हाजो पर्सनल जो क्वेश्चन आसलो तो म्हणजे एक स्मार्ट सिटीचेर आसलो. स्मार्ट सिटीचो जो डेटा आसा तो डेटा दिवना. क्लियर कट म्हणल्यार क्लियर कट अशें दिसून येता की हें स्कॅम आसा. तो विशय आसा पूण ते कशें आसा की फाटल्या आमी पळयलें की एक आमदार जो इन्फॉर्मेशन जे मागता पळय ते कलेक्ट करप हें इतलें वॉल्युमिनस जो क्वेश्चन निर्माण जाता. त्यामुळे आमी सगळ्यांनीच त्या वेळाचेर निर्णय घेतलो की अशा तरेचे म्हणजे जर इतले मोठे क्वेश्चन जर विचारपाक लागले जाल्यार जायत आनी जाल्यार म्हाका दिसता ते इन्फॉर्मेशन दिवप सुद्दां ते खूब कठीण. त्यामुळे थोडेशें सगळ्यांच्या मान्यतेन जे आसा तो निर्णय आमी त्या वेळाचेर घेतलो. क्वेश्चनूय आसात ते वाडोवचे अशें मागला तेंच्यान. क्वेश्चन आसा एज पर
रूल जो आसा न्ही तांकां आमी दाखयले की हाजे पयलीं जो आसा आमचे विधानसभेचे कांय रुल्स आसा त्या रुला प्रमाणेच आमकां वचपाक जाय. पूण आज तुमी कितें म्हणलें म्हणून तें अशें जावंक शकना. सो ही 6 तारखेर आहा ती 10 तारखेर जातली. 6 तारखेचो विशय आसा. 6 तारखेर माननीय पंतप्रधान गोंयांत येता आनी त्यामुळे त्या दिसाचो विशय आसा तो शेनवाराक जातो 10 तारखेक. न्ही मागोदी मागप तो तांचें काम आसा आनी म्हणून फाटल्या फावटी सुद्दां आसा न्ही मागीर रेनी सेशन जें आसा न्ही आमी सादारणशें खूब लेंथी सेशन घेतलें आनी लेंथी सेशन घेतकच तांणी मागले तरी लक्षांत घेता की मागीर जे आसा लास्ट दीस आसा न्ही ते सत्र कशें भशेन तरी ते फुडें वता. खूब सिरियसली करता अशें ना पूण फाटल्याय वेळार लक्षांत येलें की आमी तांकां दीसय दिल्ले तशें क्वेश्चन येवप तशें चर्चा जावप तशें जावप जालें ना त्या वेळार. सो ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दर्यादेग वाठारांतल्या बेकायदेशीर घडणुकांचेर कारवाय करपा खातीर बेरेस्तारा पर्यटन खात्यान बीच विजील ॲपाचें लोकार्पण केलें. प्ले स्टोरा वयल्यान ॲप डावनलोड करचो, कोयर उडोवप, टावट्सां कडल्यान पर्यटकांची जाल्ली सतावणूक ह्या सगळ्यांची कागाळी ॲपार करपाक मेळटली. कागाळ केल्या उपरांत रोखडीच कारवाय करतले अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिली. बीच विजील ॲप लास्ट इयर मुख्यमंत्र्याच्या हातान जून काय जुलय 2022 आमी लॉन्च केलो आणि लॉन्च करता आसतना गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडाक घेवन वी डेव्हलप दिस ॲप विथ वन थॉट की देर हॅज टू बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑन द बीच. आता बीच विजील ॲप फर्स्ट इज ओनली फॉर द ॲक्टिव्हिटीज विच आर हॅपनिंग ऑन द बीच वेर देर वे 4 स्टेक होल्डर्स. एक म्हणल्यार आमचे डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम, दुसरी बीच क्लिनिंग एजन्सी, तिसरो पुलीस आणि चौथे लायफ गार्डिंग एजन्सी. हांचे भितर स्मूथ कोऑर्डिनेशन जावचें. बीच क्लीन ना, बाकीचे कितें इश्यूज आसा, आमचे ट्युरिस्ट वॉर्डनाक कोणें कंप्लेन केली जाल्यार तो फोटो काडून त्या ॲपार ताणें घालप आनी रिस्पेक्टीव एजन्सीन काम करप. हे एजन्सी इट मायट बी डिपार्टमेंट मायट बी लायफ गार्डिंग, इट मायट बी द पुलीस और इट मायट बी द बीच क्लिनिंग. लास्ट ऑल्दो वी टॉक ऑन दिस लायन्स, टुरिझम इज अ इंडस्ट्री आणि टुरिझम इंडस्ट्री जाल्ल्यान इलिगॅलिटीजाचेर समज करतले वी ऑलवेज फील that the public also should be added into this particular system so they feel that whatever issues are we can tackle them. The government has been working in a very transparent manner as far as the beach activities are concerned and we are looking for regulations. Water sports was the dead words which we will be taking up through a different forum where we had asked them to get into regulations. But the touting business ते चालू असता. ते टाउटिंग थंय इलिगल टाउटिंग जे चलता त्या टाउटिंगाचेर ते टावट फक्त ते न्ही तरेतरेचे नाका आशिल्ले भानगड्यो करता जातूंतल्यान टुरिस्ट येवच्या पेक्षा वचपाक हांगाच्यान पयस वतात. And that one experience which they come, if they don't get a good experience out of what they are doing, then they will not come back to Goa. And for which, when we are talking about the numbers in Goa and the quality over quantity Goa beyond beaches, it is very important for us to ensure that proper regulations are put in place. So 1364 जो आम्ही हेल्पलायन जो ऑलरेडी मूव केल्लो आणि ऑलरेडी लॉन्च केला मुख्यमंत्र्याच्या हातान, तातूंतल्यान आम्ही अ पर्सन गिविंग अ कॉल टू 1364 can complain, give his issues if they are having a problem. At the same time also find out available services under tourism department as far as 1364 is concerned. जो मेरेन मायनिंग लिजांतल्यान गांव भायर काडिना तो मेरेन मायनिंगाक आमचो खर विरोध आसतलो अशी शिटकावणी मुळगांवच्या लोकांनी दिल्या. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान दिवचल मायनिंग ब्लॉका खाला मायनिंगे खातीर EC दिल्या, तरी लेगीत देवळां, घराधाऱ्या आनी सैमीक उदका स्त्रोतां मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडिना तो मेरेन आमचो विरोध कायम आसतलो अशें मुळगांवच्या लोकांनी स्पश्ट केलां. दिवचल मायनिंग ब्लॉका खाला मुळगांवची 164 हेक्टर जमीन मायनिंग लिजात येता. तातूंत श्री केळबाई देवीचे मेळून हेर देवळां, 232 घरां, शाळा आनी सैमीक उदका स्त्रोताचो आस्पाव आसा. देवळां, घरादारां आनी सैमीक उदका स्त्रोत भायर काडची अशी मुळगांवच्या लोकांची मागणी आसा. लोकूय संघटीत आसात. फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांत जाल्ल्या सुनावणे वेळारय लोकांनी मायनिंग लिजाक विरोध केल्लो. तरी लेगीत पर्यावरण मंत्रालयान दिल्ली EC अन्यायकारक आसा अशें मुळगांवच्या लोकांचें मत आसा. आनी आमी जे झगडटले हे गांवच्या अस्तित्वा खातीर झगडटले. जे अस्तित्व आमच्या गांवचे टिकून उरचें म्हणून आमी झगडटले. आनी जर तेंच्यांनी आतां तांकां EC जर दिली आनी काम जर सुरू केलें जाल्यार पयल्यान पयली आमचो गांवचो विरोध आसतलो. विरोध हो आमी पयलीं पासून केल्ले आसा. ज्या मायनी खातीर जे आमचे मुळगांव डिस्ट्रॉय जाल्ले आसा,
जी आमची शेतां भातां कुळागरां म्हणा जी डिस्ट्रॉय जाल्ली आसा ती आमी आमच्या दोळ्यांनी आज 50 वर्सां जालीं दोळ्यांनी पळयता. आनी ह्यान फुडली जी पिढी येतली ते पिढयेक त्रास जावपा जायना म्हणून आमी 11 तारीख जे हियरिंग जालें त्या हियरिंगाक आमचे प्रश्न मांडलेले आनी हितून आमचे सीएमान आमच्या आमदारान आमकां एश्युरन्स दिल्ले की जी तुमचे जे प्रश्न आसा फॉर एग्जाम्पल जी लिजान जी घरां आसा देवळां आसा तळी आसा ही आमी जी तुमची कितें आहा ती सगळे लिजा भायर काडटले म्हणून. पण टील डेट मेरेन सरकारी अधिकारी कोण आमच्या कडेन येवंक ना किंवा कंपनीचोय अधिकारी येवंक ना. खरें तर तेंच्यांनी आमच्या कडेन येवन बसून मिटींग घेवन बाबा कितें कितें कशें कितें करुया हे इसी दिवच्या पयलीं उलोवपा जाय आसलें. पण ते आयज मेरेन आमच्या कडेन येवंक ना. म्हणून आमकां अशें दिसता की हे जे हियरिंग 11 तारीख जे हियरिंग ऑगस्टाच्या 11 तारीख पब्लीक हियरिंग जालें हे खंय तरी हे हियरिंगूय खंय तरी बेकायदेशीर आसा. गांवचे जे लिजाक 164 हेक्टर जी जागो गेल्लो आसा हो जाग्यान गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी ना. ही प्रॉपर्टी आहा ती ओनर आसात कुमनीदादची आसा. आनी जेन्ना सुप्रीम कोर्टान जेन्ना मायन तेन्ना स्क्रॅप केली तेन्ना जे पोजेशन आसा ते ओरिजिनल जे कोण आसा तेंच्या कडेन येल्ले आसा. आनी जर मायन आतां सुरू करतलो जाल्यार कंपनीक सुद्दां ते जे कोण ओनर आसा तेंच्या कडेन एग्रीमेंट करूनच मायन सुरू करची पडटली. नाजाल्यार तांकां हांगा मायनीर आमी पांय दवरूंक दिवचे ना. जरी तेंच्यांनी मायन जरी गव्हर्मेंटान जरी लीज दिले पोजेशन सद्या तरी आमच्या गांवच्या लोकां कडेन आसा गांवच्या कुमदाती कडेन आसा. म्हणून आमचो हेका प्रखर सारको विरोध आसा. आनी जर यदा कदाची बाय फोर्स सुद्दां मायन जर सुरू केली जाल्यार आमी मायनीर वचून न्हिदतले इतलें मात्र खरें. हियरिंग जालें गव्हर्मेंटान एडजस्ट केलें हें केलें आनी हियरिंग जालें 60 वरांक. आनी हियरिंगाक प्रत्येक नागरिकान जे आमचे कोण थंय आसले हजर तेंच्यांनी उलोवन सांगलें की ह्या मायनींग चालू करपाक आमचो खर विरोध आहा. कित्याक आमचे कितलेशे जे डिमांड आहा ते तेंच्यांनी कांयच फुलफील करूं ना. आनी एकदां मायन चालू जाली काय मागीर ते लक्ष दिवचे ना. म्हणून तरी आसतना गव्हर्मेंटान तांकां हें दिली इसी कित्याचेर सायड इन्स्पेक्शन केलें तेंच्या मनशांनी दिल्लीसून इन्स्पेक्शन केलें तें आमकां कांय खबर ना कितें केलें तेंच्यांनी कितें रिपोर्ट दिलो तो रिपोर्ट तरी एटलीस्ट आमकां दाखोवंक जाय आसलो. आमी बाबा असो रिपोर्ट केला वो तुमकां मान्य आहा काय ना. त्या गांवाचो अधिकार पयलो जी गांवांत कितें घरां शेतां आहा तेचो अधिकार पयलो गांवाचो. कितेंय करतलो जाल्यार पयलीं गांवाचें हें घेवंक जाय. तुमी इसी दिल्यार आमकां कांयच सांगूंक ना कितें. आनी इसी आतां दिल्यार जरी तुमी जाल्यार आमी जो पर्यंत आमचे प्रश्न सॉल्व जायना जो पर्यंत आमची घरां हें भायर काडिना तो पर्यंत आमी तांकां कशीच मायन चालू करून दिवचे ना. तेंच्यांनी जाय तें करूंक आमकां व्हरून भितून उडयलें सुद्दां जाल्यार आमी रेडी आहा एनी टायम वचपाक भितून. कितें गांवा खातीर आमी हें करपाक तयार आहा कितें सॅक्रिफायस करपाक. पूण गांवाचें वायट जाल्लें आमी वायट करून सोंसून घेवचें ना. गांवाचें जाता तितलें तेंच्यांनी हें करपाचें. आनी जी इसी दिल्या पळय तेचेर गव्हर्मेंटान परत विचार करचो आनी तांकां परत सर्वे करून तेंच्यांनी आमकां बारा घेवन गांवकारांक थंय दाखोवपाचें ही बाबा आमी अशें अशें पळयलां जाल्यार हांगा इसी दिवपाक जाता. पण तें आमकां प्रूफ करून दाखोवपाचें जाय. म्हाका आतां खुबशीं वर्सां जालीं आमी शेती करता आनी जेन्ना डेपेन मायन चलयली तेन्ना बरें आसलें. जेन्ना वेदांत कंपनी कांय वर्सांनी आली ते वेदांत कंपनीन प्रत्येक शेतान माती घरांनी माती तेंच्यांनी कांयच अशें काडूंक ना. सगळी लुकसाण करून दवरली. कांयच आमकां लुकसाण दिवंक ना. भुरग्यांचें कांय पळोवंक ना. लोकां जाणट्याचें कोणा जे लोक आमचे मायनिंग भुरगे काम करता तांकां सुद्दां जेणी काडलेले आहात. थोड्यांक घेतल्यात थोडे घेवंक ना. घेता नाल्यार सगळ्यांक घेवपाचें नाल्यार सगळ्यांकूच काडून उडोवपाचें. म्हाजो प्रश्न आहा मायन तुमी चलयात पण आमचो मुळगांवचो तुमी सांबाळ करात. आयज श्री केळबाई धायम तळी हेंच्यांनी आमकां साबार केल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मुळगांवच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मुरगांवांत वाडपी कोळशाचें प्रदूशण आनी हळशिकावण्या वासाचो विशय थळावा आमदार संकल्प आमोणकरान उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कानार घातलो. प्रदूशण कित्याक लागून वाडला तशेंच नेमको वास कसलो येता हें सोदून काडपा खातीर उपजिल्लोधिकाऱ्यान MPT अदानी आनी JSWक सुचोवणी दिल्या. मुरगांवांत कोळशाचें प्रदूशण वाडला तशेंच वास्को सड्यार घाण वास मारता. दर दिसा सांजे सड्यावेल्या लोकांक घाणयारो वास येता. ह्या घाणयाऱ्या वासाक लागून लोकांक त्रास जावपाक लागला. हे विशींची कागाळ लोकांनी आमदार संकल्प आमोणकरा कडेन केल्ली.
होच विषय घेऊन आमदारान बिरेस्तारा उपजिल्लोधिकाऱ्यांची भेट घेतली. ह्या वेळार MPT, अदानी आणि JSWचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. आयज आमची मिटींग आसली हांगासर. आज आमच्या लोकल MLAन आमकां हांगा आपयलेलो की कलेक्टरा कडेन जे ऑथॉरिटीज आहा ते पोल्युशनाचे ते आयज येयलेले म्हणून आमकां सगळ्यांक सांगपाक की थंय एक व्हडलो प्रॉब्लम जाला आमचो सड्यार ते मुरगांव हितून की तो अदानी JSW ते कोल हे करता. पयलीं तर पोल्युशन करून आमी सगळ्यांनी इटले तांकां सांगून आयज तो हो जो वास मारपाक लागला जसो टायर जळयलेल्या भशेन असो की आमकां ते ब्रिथींग बसून घेवपाक येना. तशेंच आमचे थंयसर खूब ल्हान भुरगीं स्कुलाची आमची त्या रोडा वयल्यान बीन घरा कडेन बीन वयता. जर आमकां घेवन ब्रिथींग जायना ती भुरगीं कशी घेतली ते आमी आतां जे सामके हे इटला ते अदानी JSWचे आयज आमी MLAचेर प्रेशर घातला बाबा तूं कशा भशेन ते कितें तरी आमकां सोल्युशन काडून हें करपाचें म्हणून. आयज सरान आमी तांकां आपोवन तेंचे मिटींग घेतलेली जॉयंट मिटींग पळोवया फुडें ते कितें तेजें डिसिजन जाता. थळाव्या लोकांनी केल्ल्या कागाळी प्रमाण आपूण उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कानार प्रदूषण आणि घाणयाऱ्या वासाची गजाल घातिल्ल्याचे आमदार संकल्प आमोणकरान सांगले. सडा वाठारात येवपी घाण वास नेमको कसलो हें कळूंक ना, पूण JSW, अदानी आणि MPTच्या अधिकाऱ्यांक हाची चौकशी करपा खातीर एक सप्तकाचो वेळ दिल्ल्याचे मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान सांगले. त्याच प्रमाणे आयज आमी हांकां JSW आनी अडानी स्ट्रिक्ट सांगलेलें आसा आनी MPTकूय सांगलेलें आसा की बाबा वास येता तो कसो वास येता खंयसून तयार जावपाक लागलो सो हेजे भितर लक्ष घाला म्हणून आनी तांकां सांगलें आसा एक विकाचो टायम दिलेलो आसा. तेंच्यांनी थोडीशी गजाली आसा ती आमी करतले म्हणून सांगलेलें आसा. बट तेंचें म्हणणें अशें आसा की हो जो कोलाचो जो आसा तो कोलाचो हो वास न्हू ह्या कितें आसा ते आमी तांकां सांगता कोलाचो आसूं कितें आसूं जेन्ना हो वास येता तेजेर बाबा हे MPTन खंय तरी इनिशिएटीव घेवन हो कसलो वास येता कितें आसा तेजेर फायंड आवट करचें. तेजे लागून आमचे गोवोरमेंटाचे तर्फे एक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डूय हें करतले. आनी हांवें तांकां सांगलां आमी जर पाशेस काडला इतले दीस काडून रावलेले आसा जर हे 15 दिसां भितर आनी फुडल्या विका भितर जर तुमी हे इश्यू सॉर्ट आवट करना जाल्यार म्हाका मागीर आख्खे आमचे मुर्मुगांवच्या लोकांक घेवन तुमचे अगेन्स्ट बाबा म्हाका मागीर एज्युकेशन करचें पडटलें. सो ते ना जावच्याक लागून कितें इतली वर्सां आमी थंय रावता ते एरियेन वास असो वास आमकां केन्ना येनासलो. कित्याक आमचे मुर्मुगांवान अशें जाल्लें आसा तो गार्बेजीचो वास आमी घेवन तो एक आमकां संवय जावन पडलेली आसा लोकांक सगळ्यांक. आतां हो एक दुसरो वास येवपाक लागलो पूण हो त्रास आमीच घेवपाचो आमच्याच मुरगांवच्या लोकांनी घेवपाचो. हेजो फायदो मुरगांवच्या लोकांक कोणाक आसा. आनी हो वास आतां कितें आसा आतां बॉक्सायडूय थंयसून ट्रान्सपोर्ट जावपाक लागलेली आसा, जिप्सनूय जावपाक लागलेली आसा ट्रान्सपोर्ट. सो हे जे कार्गो आसा तेजे लागूनय जावंक शकता हे वास येता तो. सो हांवें थोडे व्हिडियोज काडलेले प्रूफ म्हणून ते प्रूफ व्हिडियो तांकां दाखयला आयज मिटिंगेक हांवें कित्याक कशें डस्ट पोल्युशन जाता कसो हो वास येता हे. सो हेजेर खंय तरी प्रिकॉशन घेवचें म्हणून तांकां सांगलें आसा आनी तेंच्यांनी म्हाका हो विकाचो टायम मागलेलो आसा. Honorable MLA Marmugao Sankalp sir, we had a meeting as he has raised the concern that some unusual smell is coming in his constituency in the evening time. So as per his request, we had a meeting and we had called the MPT, Southwestern Ports and Adani Ports. Also the Pollution Control Board and Health Department representative was present. So as of now, we had given a 1 week time to the MPT and the Adani Ports to ascertain whether the cause is really coming from their premises, and after that we will have a joint inspection. As of now, no warning because the source of the smell is not yet ascertained, so we are not sure from where it is coming. So for that we have told MPT first to ascertain from at their level where the smell is coming, and if it is coming, then we will have a joint inspection, and after that we will give our report. गोमंतक TV खातीर मुरगांवच्यान शुभम तिळोजी. गोंय हिंदू संघटना तशेंच कार सेवकांनी बेरेस्तारा पद्मश्री सद्गुरू ब्रह्मेशानंद स्वामी हांकां व्हडा दबाज्यान येवकार दिलो. अयोध्या राम मंदिराच्या उद्घाटन सुवाळ्याक स्वामीजींक आमंत्रण आशिल्लें. राम मंदिराचो सुवाळो हो ऐतिहासीक खीण. कार सेवकांचे योगदान हे इतिहासात अधोरेखित करपा सारकें आसा अशें मत ह्या वेळार सद्गुरू ब्रह्मेशानंद स्वामीन व्यक्त केलें.
ह्या स्थानाचेर पावलो आणि म्हाका बरें दिसलें की सगळ्या ह्या कार सेवकांनी आयज अयोध्येसून जो हांव येयलो म्हणजे रामाच्या जन्मभुमी वरसून डायरेक्ट परशुराम भुमीचेर येताना म्हाका खूप आनंद दिसलो की आयज ह्या सगळ्या कार सेवकांमुळे थंय आमी भव्य अशा प्रकारचे राम मंदिर पळोवंक शकले. प्रभू रामलला थंय प्रतिष्ठापीत जाले आणि आयज जेन्ना हांव हांगा येता तेन्ना ह्या सगळ्या कार सेवकांक हांव नमस्कार करता, वंदन करता. तेंच्यामुळे आयज आमकां हो दीस पळोवंक मेळ्ळा. हो दीस टोटल क्रेडीट जे आहा पळय ते आमच्या सगळ्या कार सेवकांक आसा. या कार सेवकांच्या अथक प्रयत्नामुळे जिवार म्हणजे उदार जावन म्हणटात तशें ते थंय गेल्ले. तांकां खबर नासली की ते परत जिते येतले काय ना, पण तेंच्यांनी सद्गुरू ब्रह्मानंद स्वामी महाराजांनी या गोंयच्या भुमीचे संत म्हणून नेतृत्व केल्ले आणि या आंदोलनात त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतलेलो. संप्रदायाचो त्यांनी विचार केलो ना, पण हिंदू समाजाचो त्यांनी विचार करून या आंदोलनात पूर्णतः त्यांनी एकदम स्वताक झोकून घेतलेले. खंय खंय म्हणजे गांवांनी सभा जावपाक ज्या पद्धतीने जे लोक जागृत जातले, ह्या आंदोलनात सक्रियपणे सहभागी जातले, त्या सगळ्या खातीर ब्रह्मानंद स्वामीजी प्रवास करताले. आणि हे आंदोलन जे आसा ते प्रमुखपणे विश्व हिंदू परिषदेन नेतृत्व केल्ले देशभर आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन मोठ्या प्रमाणात या हल्लीच्या काळात वयर सरले. तशें हे आंदोलन जे आसा ते 500 वर्सां पासून चालू आसा, पण तरी सुद्धा या आंदोलनाक यश 500 वर्सां नंतर येयलें. खरेंच तुमकां सांगपाक म्हणजे आनंद दिसताच, पण गर्वय दिसता की आमचें हे आंदोलन जे 500 वर्सां पयलीं सुरू जाल्लें ते ह्या पिळयेन ते साक्षात दोळ्यांनी पळयले आणि आयज त्यांच्या ह्या पिळयेक म्हणजे आमच्या पिळयेक ते दिसता हे आंदोलन जे आसा ते सक्सेसफूल जाले आणि आमी ते सगळे भाग्यवान लोक जेंकां हे अशा प्रकारचे हे प्रभू रामललाचे दर्शन आमकां प्रभू रामांच्या जन्मभुमीचेर करपाक मेळ्ळें. तर हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष